नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. पयल्याच पावसान बुडली राजधानी पणजी. गटारांत उबिल्ल्यान रस्त्या वयल्यान व्हांवताले उदकाचे पाट. ताळगांवच्या बरबाट वाठारांतलीं घरां बुडपाच्या वाटेर. बांदकामाच्या अनियोजीत खणकामाक लागून घरांचेर आयले हावळ. उटंगराच्या पावसाक लागून म्हापशेच्या शेटये वाड्यार रातयान गायब जाली बांय. घराकूय उप्रासला धोको. अबकारी घोटाळ्यांतल्या दुबाविता आड आजून कित्याक केली ना पुलीस कागाळ. काँग्रेसीचो अबकारी आयुक्ताक प्रश्न. सरकारान शेतकारांक दिवचे प्रोत्साहन. कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोची मागणी. आनी प्रवास सोंपो करपाक न्हय जाल्यार कोळसो हाडपा खातीरूच करतात रेल्वे दुपेटीकरण, म्हणटा दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन. आनी आतां खबरो विस्तारांत. मंगळारा राती गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून पणजे सयत म्हापशा, मोरजे आनी हेर वाठार उदकान बुडले. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून तशेंच कांय कडेन पयल्या पावसांतूच रस्त्याचेर पडिल्ल्या फोंडकुलाक लागून वाहन चालकांक तशेंच थळाव्यांक खूब त्रास सोंसचे पडले. मजगतीं फुडल्या 2 ते 3 दिसां खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. देखून मंगळारा फक्त 1.5 वरां खातीर पडिल्ल्या पावसाक लागून जर गोंयच्या शारांची ही स्थिती निर्माण जाला तर फुडाराक कितें परिस्थिती उप्रासतली असो प्रश्न थळाव्यांक पडला. तर तुम्ही पळयले की आयज आतां आमी आसा 18 जून रोड हांगासर आनी 18 जून रोड हो आख्खो उदकापोंदा गेल्लो आसा. ताचें कारण म्हणजे खंय तरी स्मार्ट सिटी करपाच्या कामाक लागून हांगासर सगळ्या कामांचेर दुर्लक्ष केल्लेलो आसा. तुमी पळोवपाकूच शकता की म्हाज्या फाटल्यान जे सारकें तुडुंब अशें उदक तुमकां भरलेलें दिश्टी पडटा आनी फक्त 1.5 वर पावस पडल्या कारणान हें जर उदक इतलें भरता जाल्यार समज जर रातभर समज जर पावस पडलो जाल्यार पणजी आख्खी उदकापोंदा येतली काय कितें असो प्रश्न पडटा. आनी तुमी पळयलें की सगळ्याक हांगासर उदक भरलां आनी अशें पळोवपाक मेळ्ळें की हांगासर CCP येवन जेन्ना उदक भरल्या उपरांत हांगासर CCP येवन जे ते सुद्दां तांकां खंय खंय म्हणजे उदक जे तुंबून उरला जाल्यार खंय तरी कचरो तुंबून उरला हें सुद्दां तांकां मेळनाशिल्लें. पूण अशेंच जर 1.5 वर पावस पडल्यार उदक जर भरपाक लागलें जाल्यार पणजी ह्या राजधानीचेर जातलें कितें असो प्रश्न पडटा. वरां भितर आयज ही म्हापशाची अशी परिस्थिती तर आसा. आनी आयज तुमी पयला थंय मामलेदारा जाग्यार आनी फिश मार्केट थंय 2 गटारां आसात. थंय आयज तांणी ब्रॅकेट घातलेलें हांगासर, पण तें नासतना आयज इतके 2 वरां इतकं तो उदीक भरलेलो आसा. तेज्या पयलीं अनेक भरलेलें उदीक, पण आतां पावस चालू आसतना आनी हे ब्रॅकेट घालून तेतून आतां लोक कितें करता उदकाक लागून रॉंग सायडीन घेता. आनी हे पळय तुमी पयलें आसतना आतां गाडी थंय 100 गाडये टायर बुडलेलो आसा. तर आनी आयज आनी हे चान्स जालें ना कितें हो पावस हो 3 दीस असो चालू आसतलो. तर हे 3 दीस जर असो पावस तर पडलो तर 18 वरांनी 3 दिसांत पावस परत जालो तर म्हाका दिसता हे हांगासर आमकां स्विमींग पूल जावपाक आनी नदी जावपाक काय वेळ लागचो ना. तेन्ना जाता जाल्यार बेगीन ह्या मुन्सिपाल्टीन आनी ह्या सरकारान हेजेर लक्ष घालपाचें, नाजाल्यार एक काम करपाचें की हांगासर एक व्हडे तरी हाडून दवरपाचें. ताळगांव बरबाट वाठारांतल्या लोकांचे जिवीत सध्या धोक्यात आसा. व्हडले प्रकल्प आयिल्ल्या कारणात हो धोको उप्रासला. बिल्डरांनी नियोजन करिनासतना खणून दवरिल्ल्यान थळाव्यांच्या जिविताक हो धोको उप्रासला. आणि आम्ही सगळी आता कोसळून वचपाची राती मरपाची कशी करतली आता. याचे शेत घेतले आणि शेतात त्या बुराक मारल्या आणि ते तग घालता आणि वडल्या बांधता आणि आम्ही मरू घरी.
सुरक्षेचे दिश्टीन कसलीच उपाययोजन करिनासतना बिल्डरान 6 मीटर भितर खणून दवरला. काल राती कडेन घोंग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून ह्या चरान मोठ्या प्रमाणात उदक साचून रावला. उदकाक लागून माती मोव जाल्या, ताका लागून घराचे कुशीकूच व्हडलो चर पडला. लोकांची पारंपारीक वाटूय पावसाच्या उदकान व्हांवन गेल्या. So over here, the residents are staying on my left hand side, and where I reside is on the right hand side, in the complex on the other side. I reside on the other side, and this whole place has been dug up. Now this is a risk factor where I'm standing. Also, the whole mud can collapse. What is happening in Taligaon? These people's lives are in danger right now because this is definitely going to collapse. And there is no truck service that can come inside and dump mud over here right now. Requesting the panchayat, requesting all the officials, please do not give permissions to builders left, right and center to do this construction work without keeping in mind the people that are surrounding. You all are asking in trouble. We've already seen Panjim sinking. Now Taligaon is also sinking over here. And because of these elected officials who are left, right and center giving permission, those were 2 fields which were there. It's clearly mentioned on the maps over here. And this section was a cultivation area. Cultivation area where now the building is coming. If you can see, it's just mud. It's pure soil. It's a golden soil of Taligaon where we used to use for cultivation. And now they are giving it for builders. पावसाक लागून माती सामकीच मोव जाल्या. आनीक एकाद्रो पावस पडलो जाल्यार हांगासर घरां आशिल्ली म्हणूनय कळचें ना. हो सगळो प्रकार पळोवन लोक सामकेच भियेल्यात. आमी गरीब लोक पंचायतीक सांगल्या कोण आयकून घेवपाक तयार ना. देखून करचें तरी कितें, लोकांक प्रश्न पडला. My house, I'm the resident of this house here, and without safety, this company has built this thing. This construction they started. They have gone 6 meter inside. 6 meter inside the underground. They are constructing the house. What I have learned that 8-story building is coming up. All this thing, but road safety, road is not constructed. Water is locking there. Full village water is coming in. Besides all this thing, safety measures is not taken by them. They have told the panchayat, deputy sarpanch or something who is here. They just come goes. I told them there is a nalla nearby, near Matsu temple, that some outlet should be there in there. Everybody has constructed and everything is sound because we people are poor. Nobody, if we sound they gather. You understand? So outlet is very important. Water should go to the main nalla there near Matsu temple, and then the flow should not be all flow is there. All flow is coming in and the whole thing is collapsed. Now 6 meters there. If somebody is drowned there, what will be? This is a suicidal case, all this thing. But we are very poor people. We do not have any head and tail. Therefore, everything is going. नियोजनाविने काम केल्ल्यान राजधानी पणजे बुडपाचे वाटेर आसा. तीच परिस्थिती तालिगांवाय पळोवपाक मेळटा. प्रशासनाक पडून गेल्ले ना. सरकार आनी आमदार आमच्या मरणाची वाट पळयता काय कितें असो प्रश्न हांगाची जाणटी बायलां विचारतात. आतांच उपाययोजन केली ना जाल्यार फाल्यां आमी जिती उरत हाची ह्या लोकांक शाश्वती ना. त्या बिल्डरान केले काम, या बाड निघले आणि आम्ही तरासात पडली. आम्ही कितला ते 50-100 वर्षा लागी झाली आणि आता मरता आता वाचाला आम्ही घरात गेलो. आई डोंट वरी टेन्शन घे नका. आम्ही हा आता हायलाइट करूया आणि बेगीन किती रात्री Medical action is required. Medical action. What happens? She cannot express herself. That's the feeling of emotion. These are the feeling of emotion. A poor person cannot do anything. And she is busted all this thing. Very good thing. Very good. And this house is belong. These are nearby houses belong to this woman. This woman. So let us take her also. Take her consideration. Now, तिच्या घरात पाणी घालून अननेसेसरी ना ते उदका खातीर जाला वयले सगळे उदक हांगा येता कितें आनी ते अशें पास जाता. ते जर तेंच्यांनी सगळे बरे जातले. टेन्शन घे नका. टेन्शन घे नका. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पणजेन फाटल्या 24 वरांनी 202.9 मिलीमीटर पावस पडला. हो फाटल्या 50 वर्सांत नोंद जाल्लो 10व्या क्रमांकाचो पावस आसा. फाटल्या 50 वर्सांत पयले 3 चड नोंद जाल्ले पावसाळे अशे.
12 जून 1999 दिसा 366.6 मिलीमीटर पावस पडलो, तर 16 जून 1992 दिसा 350.8 मिलीमीटर आणि 15 जून 1996 दिसा 342.9 मिलीमीटर. गोंयच्या बऱ्याच वाठारांत सकाळ सावन आतां मेरेन पावस पडत आसा. ताका लागून झाडां, लायटीचे खांबे पडप असल्यो घडणुक्यो जाल्यात. उजो पालोवपी दळाचे जवान दुर्घटना थळाचेर वचून मजत कार्य करीत आसात. पावसाक लागून पणजे शारांतूय रस्त्याचेर उदक भरिल्लें सध्या दिश्टी पडटा. घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान म्हापशा शेटये वाठारांतली उदकाची बांय रातोरात जमनी भितून गेली. बांयेच्या कुशीक दवरिल्ली दुचाकी गाडी लेगीत मातये भरवण जाली. देखून थळाव्या मदीं सध्या भिरांत पातळ्ळा. पावसाक लागून देग कोसळपाची शक्यताय आसा. ताका लागून उदका स्त्रोत खात्या कडेन बेगोबेग दुरुस्त करपाची मागणी केला, अशें हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरा हाणें ह्या घडणुकेची पळोवणी जाले उपरांत सांगलें. सकाळी 4:30 सुमारे ही घटना घडला. तर आता आम्ही सकाळी काउन्सिलरांनी सांगलेले आमच्या मातशें पळया म्हणून. त्यांच्यानी फायर ब्रिगेड वगैरे घालिल्ली त्यांनी. फायर ब्रिगेड आणि यांची गाडी पुलिसची गाडी येयली आणि त्यांचे मणीस येयली चॅक करून गेला. जाता तेजी आमी करता म्हणून सांगून गेला. सो आतां पावस पडटा सद्या. हांव पळोवपा आयला कित्याक एक फावटी म्हाका शारांत रावता काउन्सिलरान म्हाका सांगलें अशें जालें म्हणून. हांव रोखडो आयलो. हांव मामलादाराको पासून उलयलां. मामलादार सांगला कालाकी आयलो सकाळीं परत येता. आतां पावस आसा तेन्ना थिंगाय डेंजर, थिंग देगेर वचपाक तें आनी कलेक्ट जातलें. सो हांव WRT को उलयलां तें बांय सामकें करपाक. कित्याक इट्स अ पब्लीक वेल तेन्ना WRT को करपाक आनी म्युनिसिपालिटी जुडिक्शन जाय. सो एक म्युनिसिपालिटी रेजोल्युशन आमचो तारक बाब हाडलो आनी मागीर हांव लेटर करतलो आनी WRT हें काम घेतलें. आतां ती बायक पळटी बायक काडून पडटली म्हूण पावस पडटा तेन्ना ह्या दिसान सामकें सॉफ्ट आहा माती त्या सायडीन आनी हिंग शिमीट आहा. आमकां कांय कोणा सकला लूज आसा सगळें पडलें आनी लोकूय पडलो भितर. इमर्जन्सी इज टू सेव अ ह्युमन लायफ एंड टू सेव अ हावस. कित्याक हें बॅल्कनी पासून पळय हिंगा आसा ते बॅल्कनी पासून कलेक्ट जातलें भितर. सो आमी अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्शन घेवपाक सोदतात. सो तेका हांव डेप्टी कलेक्टर पासून उलयलां. कित्याक एक चिंचाचें झाड आसा फाटल्यान तें देगेर आसा. तेजे रूट्स कांय दिसना जाता ते आनी वाऱ्यान पडप घराचें पडप तो बांयत पडटलो. कोणा डॅमेज जातलें नाल्यार मनशा पासून हें कितें जावपाक जाता. सो ते कट करपाक थिंगाय आमी मूव करतले अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट आनी सगळें करून घेतलें. कित्याक लोकांक त्रास जावपाक जायना आनी लोक भरपूर यूज करता हो वेल आनी लोकांक आनी हो बांय केन्ना चुकना म्हणून म्हाका सांगलां. अबकारी घोटाळ्यांतल्या दुबाविता आड खर कारवाय करपाची मागणी करीत काँग्रेसीन बुधवारा खात्याच्या आयुक्ताक घेराव घातलो. पयशांची वसुली जातलीच पूण पुलीस कागाळ करिना जाल्यार ह्या घोटाळ्या फाटलो सूत्रधार मेळचो ना. देखून जाता तितले बेगीन खात्यान पुलिशेन कागाळ करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. तो रिकवरीचो न्हय, हो रिकवरी जातलीच आज नाल्यार फाल्यां कोणें तरी करचेच पडटलें. पयशांचो कलर सेम तो, मागीर ते पयशे ताणें दिवं आनी दिवं. आमी म्हणटा हाजे फाटल्यान कोण सूत्रधार, तो कसो सापडटलो पुलीस केस करना जाल्यार. हाज्या पयलीं सरकारांनी जेन्ना पळय रॅकेटां जाता जो पर्यंत पुलीस केस लॉन्च जायना तो पर्यंत कोण कोणा कडेन पावूंकच शकना. सो मेन डिमांड आमचो आहा तो दॅट देर हॅज टू बी अ पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन. पण संजय पाटे म्हणटा की बाबा आयजूच जावंक जाय कंप्लेंट, जाल्यार तुमी दोन इट इज अ डिफरन्स ऑफ ओपिनियन. सी फायनली सगळें समजोवचें पडटा. पुलीस केस आज केली किंवा फाल्यां केली 2 दिसान व्हडलो फरक पडचो ना. इट इज अ ओपिनियन ऑफ मिस्टर जना ऑर संजय बर्डे. आतांच्या आतां जावपाक जाय, प्रोसिजर जावपाक जाय. आमी ताजें एक एक्सेप्ट केला की फाल्यां सुटी आसा, परवां पर्यंत ताणें करता म्हटलां. इट वील नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरन्स. इट इज अ रेकॉर्ड बेस्ड केस. रेकॉर्ड सगळें आसा तशें आसतलें. रेकॉर्ड ताणें ताब्यान घेवपाक जाय पुलिसांनी आनी रेकॉर्ड बेस आसल्या कारणान पुलीस कॅन इन्व्हेस्टिगेट इट एट एनी टायम. पूण दॅट डजंट मीन दे हॅव टू वेट एंडलेसली. इट हॅज टू बी डे आफ्टर टुमॉरो. रिकवर्ड तूं ताज्या उतराचेर वचत नाका. हाव मच अमावंट हॅज बीन रिकवर्ड, हाव मच हॅज बीन द लॉस. ताणें आजून कंप्यूट करूंक ना तें कितले लॉस जाल्ले आसा तें. सी मिडियाचेर तुमकां सांगलां आसतलें, बरेच मिडियान रिपोर्ट केल्ले आसा, पूण एक्झॅक्ट फिगर कोण थारायतलो. इट इज मे बी अमावंट ऑफ 5 crores आय एम सेईंग. इट मे बी एन अमावंट ऑफ 10 crores.
हाज्या पयलीं व्हडली स्कॅमां जाल्लीं आसा. अनलेस इट इज सर्टिफायड ऑन द बेसीस ऑफ रेकॉर्ड, अनलेस देर इज अ स्पेशल ऑडिट अपॉइंटेड फॉर दीस पर्पज, आमकां कांय कळचें ना. लेट डॅम डू इट. बट सायड बाय सायड इवन ₹1 जर सरकाराचो चोरून व्हेला, आनीक जर फॉर्जरी केल्या, स्टॅम्प्स आपण तयार करून, आपणे चलनां तयार करून छापल्या, जाल्यार इट बिकम्स अ केस ऑफ फॉर्जरी अँड फ्रॉड फॉर वीच अप्रोप्रिएट एक्शन इज टू बी टेकन, आनी ते ओन्ली पुलीस कॅन डू. जायत्या शेतकारांनी शेतां करपाची सोडून दिल्या, ताका लागून कितल्याशाच वाठारांतलीं शेतां सध्या पडीक पडल्यात. देखून शेतां परतून पुनरुज्जीवीत करपाची गरज आसा. त्या खातीर गोंयचो शेतकी वेवसाय वाडोवपा खातीर भाजप सरकार कटिबद्ध आसा अशें उलोवप कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केले. बुधवारा पर्राच्या शेतकऱ्यांक भाताची बियाणी आनी साऱ्याचें वांटप करतना आमदार उलयतालो. हे एग्रीकल्चर म्हणटा पळय ते एक गर्व म्हणून, प्रायड म्हणून फुडें व्हरपाक जाय. आनी इट इज अ पॅशन, बिकॉज इट वॉज अ पॅशन ऑफ माय ग्रँडफादर, इट वॉज अ पॅशन ऑफ माय ग्रँडमदर. वाय आय शूड लिव इट? इट वॉज इन माय फॅमिली. आमचे आदल्यांचे शेत आतां कितलींच वर्सां जालीं, 15 वर्सां जालीं, ते कोणूच लायना. आनी म्हाका दिसता सरकारान हेचेर मदत करपाची आयज गरज आहा. इट इज अ बूस्ट. प्रत्येक जो तर पंचायतीक 186 पंचायत आहा, हांकां जो तर सगळ्यांक ट्रॅक्टर दिलो, परवानगी दिली, कोणा कडेन पयशे आहा पंचायती कडेन, तेणी आपलो ओन ट्रॅक्टर घेवपाचो आनी लोकांक फ्री दिवपाचें की तुमी वचोन एग्रीकल्चर स्टार्ट करा म्हणून. आमी तुमकां सारे 50% सबसिडी दितले. पळोवया कितले शेतकार लायता. हे चीफ मिनिस्टरान म्हाका दिसता सांगपाची गरज आहा. आनी म्हाका हांव ताजे कडेन उलयतलो. आय वील टॉक टू हिम अँड ही शूड, इफ ही वॉन्ट्स टू सी ऑल गोवा ग्रीन, जे आमी भाशणांनी सगळे जाण आमदार उलयता, 40 आमदार उलयता, वी वॉन्ट टू सी ऑल गोवा ग्रीन म्हणटा आमी. आनी पीपल कम टू गोवा बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी. पीपल कम टू गोवा बिकॉज ऑफ आवर लास्ट ग्रीन फील्ड्स, आवर रिवर्स, आवर हिल्स. हे जो तर आमकां दवरपाक जाय जाल्यार आमीच कश्ट करचे पडटले, आमीच फुडें सरचे पडटले. आनी त्या खातीर सरकारानूय हितून मदत करपाची गरज आहा, पंचायतीनूय मदत करपाची गरज आहा, आनी फार्मर फुडें सरपाची गरज आहा. म्हाका उगडास येता जेन्ना आमी हे एक मिशन गोंय स्टार्ट केलें पार्रान की रिवायवल ऑफ वॉटरमेलन, म्हाका उगडास येता तेन्ना एक 2 जाण शेतकार उरलेले, 2 वा 3 जाण कोणूच लायनासले वॉटरमेलन. आतां खुबशे जाण लावपाक सुरवात केली. इवन शेतां कमी जायत गेल्ली. आतां खुबशे जाण शेतकार फुडें सरले आनी शेतां लायता. ही बरी गजाल. हे प्रत्येक पंचायतीन जावपाची गरज आहा. रेल्वे डबल ट्रॅकिंग करून आमी गोंय कोळशाचें हब करपाक दिवचे नात अशें फ्रांसीस सार्दीन म्हणटा. वंदे भारत एक्सप्रेसीच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्र्यान केल्ली डबल ट्रॅकिंगाची घोशणा ही कोळशाक चालना दिवपी आसा अशें तांचें मत आसा. तशेंच वास्को हे भारतांतले एक प्रदुशीत शार अशें नांव आमकां करपाचें ना, तर वास्को हे नितळ शार जाल्लें जाय अशें फ्रांसीस सार्दिनाचें म्हणणें आसा. काल आमची नवी ट्रेन घाली आनी थिंगा आमचो चीफ मिनिस्टर उलयलो. ही डबल लायन जी आसा ती एकदम आमची सर्वीस फास्ट करपाक इज लायक ए बूम. हांव सांगूंक सोदतां काल ती ट्रेन कोंकण रेल्वे फकत 8 किलोमीटर ऑफ दीस डबल लायन इज यूज्ड बाय कोंकण रेल्वे. Only 8 kilometers from Margao to Majorda. Remaining is used by South Western Railway. And कित करपाक आमकां रेल्वेक पॅसेंजराक व्हरपाक आमकांय जाय. देखून आमी बास वाडोवचे रस्ते रूंद कर म्हणटा. पूण डबल ट्रॅक न्ही हें तांचें मोन आसा फकत कोल व्हरपाक. We don't want our Marmago harbor to be a coal hub. तो चेअरमॅनूय उलयलो की आमी कोल बोल वाडयतात म्हणून, कित्याक पोर्ट हॅज टू सर्वायव. हांव त्या चेअरमॅनाक सांगूंक सोदतां पोर्ट नवो न्ही गोंयांत. तुजो असले चेअरमॅन जायते येवन गेले, तूं नवो गोंयांत. सो आमकां पोर्ट सर्वायव जावपाक जाय.
नॉट ओन्ली विथ कोल येरूय वस्तू सुरू करया. पयलो एक पोट फायनान्स आशिल्लो, सगळे कितले भुरगे काम करी गोंयकार आयज सगळे प्रायव्हेट एजन्सी दिल्ले आसा. दे प्रायव्हेटायज्ड सगळ्यो जेटीज आनी भायले लोकांक काडून गोंयकारांक जॉब मेळना थिंगा. दे वॉन्ट चीप लेबर. पूण आमकां वास्को विच इज अ ब्युटिफूल सिटी, आमकां ती वन ऑफ द पोल्युटेड सिटीज इन इंडिया हेरांचे भशेन जाल्ली नाका. वी वॉन्ट वास्को टू बी क्लीन. I want to tell him, follow the magazine, live and let live. So, आमकां कोलूय जाय, पूण दुसऱ्यो वस्तू जी आमी अशी धाडूंक शकतात आनी फायदोशीर आमी पोट सर्वायव जावपाक शक्य असलें आमकां जाय. सांत आंद्र्या मतदारसंघातल्या कुडका सांत एना इगर्जे लागसार हालींच बांदिल्ली नवी संरक्षण वणत बुधवारा फांतोडेचेर कोसळ्ळी. माती खचिल्ल्यान संरक्षण वणटी सकट हो रस्तोय खचलो. थळाव्यांनी रस्तो कोसळपाचो आसा म्हणून शिटकावणी लेगीत दिल्ली, पूण संबंधितान तेंची लक्ष तेचेर दिवंक ना आनी हें लक्ष जावंक नाशिल्ल्यान हो भयानक प्रकार घडिल्ल्याचें थळाव्यांनी सांगलें. उरिल्लो रस्तो कोसळपाची शक्यताय आसा अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायला. मजगती आमदार विरेश बोरकरान हाचेर बेगोबेग लक्ष घालून संबंधिता कडेन चर्चा करून योग्य तो उपाय काडटलो अशेंय ताणें सांगलां. हांगा सातान जी चर्च आसा कुडका सातान तळावली, थंयचो हो जो रस्तो ओल्ड गोवा वयता हांगसरल्यान खूब चडावो तो रस्तो. कालूच आमी हांगा येयल्ले आनी हांगा अशें दिसून येतालें की ही जी धड आसा रिटेनिंग वॉल ती पडपाची आसा, ती वांकडी जाल्ली, माती खचलेली आनी पयर PWDन ताजेर बेश्टो एक PCCचो थर घातलेलो जंय जंय वेर गेल्या. पूण काल ताजी शिटकावणी दिल्ली की हो रस्तो कोसळपाचो आसा आनी रातच्या पावसान सकाळ फुडें आयज हो रस्तो फूल कोसळ्ळा. हेजी रिटेनिंग वॉल जी बांदलेली आनी हालींच हो रिपेर केल्लो ताजेर आनी एक थर दिल्लो पळय तो थरी तुमकां हांगा दिसता आनी हो रिटेनिंग वॉल आज कोसळ्ळो आसा. हो रस्तो अत्यंत धोकादायक परिस्थिती आसा. हांगसरल्यान आजून ट्रॅफिक चालू आसा. ती ट्रॅफिकूय बंद करपाची गरज आसा आनी बेगिनांतले बेगीन हें सारकें करपा जाय. आतां तुजे आमच्या ह्या सातान सेंट एनाचें फेस्तूय जावपाचें आसा ह्या दिसांनी. तवशाचें फेस्त म्हणजे प्रसिद्ध आसा तें आनी ताजे पयलीं हो रस्तो बेगिनल्यातले बेगीन करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता एक मोठें डिजास्टर अशें जाल्लें आसा आनी ताजेर बेगिनांतले बेगीन एक्शन जावपाक जाय. सगळ्यांनी येवन पयल्यातले पयलीं सद्या हो रस्तो बंद करपाक जाय कित्याक हो लोकांक खूब धोकादायक आसा. पयली हांगा धड जी आसा ती बरी ओल्ड आसली, अरावंड 10 years आसली आनी कितें जाल्लें जो रोडाचें आसा ते अरावंड 40 lakhsचे जे आसले आनी तेजो कंप्लिशन जालें आनी जे सकयल्लो तो रिटेनिंग वॉल आसा ती रिटेनिंग वॉल आमी ऑलरेडी ती घातलेली. आतां ती आमचो जो आसा तो ऑलरेडी गेल्लो आसा आमचे अप्रुवल घेवपाक मिनिस्टरा कडल्यान. जो मेन जो वयली धड आसा ती सकयल्ल्यान जी आसा ती वीक जाल्ली आनी ती वीक जाल्ल्या कारणान हांगा प्रेशर येवन हो सकयल देंवले आनी 2 दीस पयलू ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केल्लें. जावं AE आसा जावं JE आसा हेंच्यान सगळ्यांनी मेळून हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तेंच्यांनी हें केलें की हांगा स्टेबिलिटी सारकी ना म्हणून आनी ताका लागून तो रोड एस्टिमेट आसलो तो पयलू रेडी केल्लो आनी जेन्ना आमकां हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाताले आनी ताका लागून आमकां प्रायोरिटीचेर हें काम घेवचें पडलें गेल्या हेका. आनी रिटेनिंग वॉलाचें आसा तेन्ना आमकां सायडीच्यान आनीक स्पेस वाडोवपाक जाय आसली, आनीक जागो जाय आसलो ताका लागून आनी तो जागो आतां तुमी पळयता आसतलें सायडीच्यान ताका वाडोवपाक जाय आनी तेन्ना वाडयल्या नंतरूच ती खंय ना खंय रिटेनिंग वॉल स्ट्रॉंग जातली आनी ताका ऑलमोस्ट अरावंड 4 to 5 meters ही विथ जाय ताका. सो ताका लागून आमी चर्ची कडल्यान तसो NOC कित्याक ही चर्च प्रॉपर्टी पडटा ती NOC बीन घेवन आमी जो फायल आसा ती रेडी केल्ली. सो तेजो जो प्रोसिजर आसा तो प्रोसिजर चालू जाल्लो. बट आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की PWDचे जो प्रोसिजर आसा तो खूब लेंथी आसा आनी ताका टायम वयता. सो बेगीन समज जालो म्हणजे जे प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय खुबशीं कामां आसता ती प्रायोरिटीचेर घेवपाची आसता ती मिनिस्टरान सांगलें म्हणल्यार फास्ट प्रोसेस करपाक जाय. बट तशें जायना. एवरी टायम तो आमकां टेंडरिंगाचो जो प्रोसेस आसा तो फॉलो करचो पडटा आनी सगळ्याच हितून जो टेंडरिंगाचो प्रोसेसाचेर हेका लागून चड टायम वयता. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.